पेडणे तालुक्यात नॅशनल हायवे 66 या रस्त्याचें बांदकाम चालू आसा आनी गेले वर्स देड वर्स जाले हें बांदकाम चालू आसा। आनी आमकां सगळ्यांक याद आसतली की 12 जुलय 2020 ह्या दिसा फांतोडेर पेडणे तालुक्यांतल्या परसकडे गांवांत ज्या गांवांतल्यान हो हायवे वता त्या नवीनच बांदिल्ल्या हायवेचो कांय भाग उदकान व्हांवून गेलो आनी ताजे बरोबर जी रिटेनिंग वॉल आशिल्ली, कारण ह्या नॅशनल हायवे 66 कुशीक न्हंय आसा आनी ताका लागून रिटेनिंग वॉल बांदिल्ली, ती रिटेनिंग वॉलूय ह्या पावसाच्या उदकान व्हांवून गेली। आनी हाका लागून तो एक प्रसंग जो आसा तो प्रसंग फांतोडेर 3 ते 4 ह्या मजगती घडलो आनी त्या एकंदर प्रकारा बद्दल गव्हर्मेंटच्या ट्रेजरीक लॉस केले आनी सार्वजनीक लायफ जे आसा लोकांचे ते लायफ धोक्यान घाले। ताका लागून MVR कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा, हे बांदकाम करपी MVR कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, त्या कंपनीच्या विरोधान तक्रार नोंद करची, गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी करत आमी एक लेखी कंप्लेंट 23 जुलय 2020 ह्या दिसा पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर दिल्ली आनी मागणी केल्ली आमी नेटान की आमकां ह्या संदर्भात हो जो प्रकार घडला तातूंत जनतेचे लायफ रिस्कान घाल्या बद्दल आनी निश्काळजीपणा दाखयल्या बद्दल कामात ताचेर गुन्यांव नोंद करचो। पेडणे पुलीस स्टेशनान त्या संदर्भात आमच्या ह्या तक्रारीचेर कांयच दखल घेतली ना। ताका लागून आमी DYSP SP हांकांय पत्रां बरयलीं की ही गंभीर बाब आसा आनी ताका लागून त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या संदर्भात खर कारवाई जावंक जाय, पूण दुर्दैवान तशें कांयच जालें ना। निमणें आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पेडणे हांचे कडेन दाद मागली आनी आमी थंय अर्ज दाखल केल्लो की ह्या संदर्भात पेडणे पुलीस स्टेशनाक चे निरीक्षक तांकां निर्देश दिवचे की ह्या प्रकारा संदर्भात FIR नोंद करचो म्हणून। पूण ह्या वेळाचेर पेडणे पुलीस स्टेशन इन्स्पेक्टराच्या वतीनूय प्रतिवादी तांकां केल्ले आनी तांच्यांनी आपलो रिप्लाय फायल करून आपलें म्हणणें सादर केलें। निमणें दोनूय सायडीचे युक्तिवाद आयकून ऑनरेबल जज पेडणे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हांच्यांनी 22 तारखेक आपली ऑर्डर पास केली आनी तातूंत म्हळें की ह्या प्रकारा संदर्भात जो लेखी तक्रार दिल्ली आसा आमी, त्या तक्रारीची दखल घेवन MVR कंपनीच्या अगेन्स्ट गुन्यांव नोंद करचो आनी FIR दाखल करची अशे सरळ निर्देश पेडणे पुलीस स्टेशनाक दिल्ले आसात। नॅशनल हायवे 66 च्या संदर्भात अनेक तक्रारी आसात। नॅशनल हायवे 66 चे बांदकाम हे वेवस्थीत जायना आनी ताका लागून अनेक लोकांक अडचणी येतात, जे पासरबाय आसतात, 2 व्हिलर 4 व्हिलर हांकां अनेक जाणांक त्रास सहन करचे पडले। गेल्या वर्सभरात अनेक जाणांचे जीवय धोक्यान पडल्यात, कांय जाणांचे जीव गेल्यात। ह्या सगळ्या गजालीची दाद घेवन पेडणे तालुक्यांतल्या नागरिकांनी अनेक वेळा ही दखल सरकाराच्या नजरेक हाडून दिल्ली आनी तातूंत सुदारणा करून ह्या कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांकां जाप विचारपाचो प्रयत्न केल्लो। आतां ही कायदेशीर प्रक्रिया करून आमी ह्या संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टराच्या विरोधात कायदेशीर लढाई करून ताचेर FIR नोंद करची अशी प्रकारची जी मागणी केली, ती मागणी करपाची पाळी आमचेर कितें आयली? ऑफेन्स रजिस्टर करपाक असो टायम दिलो ना, फक्त निर्देश दिलेत की ताचेर गुन्यांव नोंद करून तपास कामाक सुरवात करची म्हणून। सर, जनतेचे आनी सरकाराचे जे पयशाची ही हो जो निश्काळजीपणा दाखयला आनी ताचो योग्य वापर तांच्यांनी करूंक ना आनी जनतेचे लायफ धोक्यान घातल्या बद्दल तो कॉग्निजेबल ऑफेन्स जाल्ल्या कारणान त्या ऑफेन्सा संदर्भात ताचेर ताका शिक्षा जावंक जाय आनी योग्य प्रकारे तपास पयलीं जावन ताका शिक्षे पर्यंत तो तपास व्हरूंक जाय। सर, आमी ही न्यायालयान वचून हो आदेश घेतला, ताका लागून त्या आदेशाचें जर योग्य पालन जालें ना जाल्यार आमी परते न्यायालयान वचले। सो मोर्चा बी अशा प्रकारात न पडटा आमी न्यायालयान वतले, कारण हो न्यायालयीन लढाई आसा।